मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या नावान महत्वाचे निर्णय घेवपाक तांच्या बनावट सह्याचो वापर करता म्हण दुबाव काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान उक्तायला। त्या खातीर फेब्रेर ते आतां मेरेन जे महत्वाचे निर्णय घेतिल्ले आसा तांची तपासणी जावची म्हण मागणी चोडणकर हांणी केल्या। आरडेक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्याच्या आरोग्याचेर काँग्रेस पक्षान सुरवातेक साकून आमी काळजी दाखयल्याक तो बरो जावचोय म्हणून मागलो, ताका सगळी सिंपती दाखयली वेळा वेळार। आनीक काँग्रेस पक्षान सदांच मागलें की गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक रेस्टाची गरज आशिल्ली आनी तेणें आपल्या आरोग्या कडेन पूर्णपणे केंद्रीत करपाची गरज आशिल्ली। हें प्रत्येक वेळा वेळा आमी डिमांड केल्लो आनी जेन्ना आमी डिमांड केलो की मुख्यमंत्र्यान पूर्णपणे विश्रांती घेवची, आपल्या हेल्था कडेन फोकस करचें, तो टेन्शन मुक्त जावचो आनी तेजी त्या कारणान रिकवरी बरी जातली। आमच्या हें तेज्या आरोग्या विशीं तळमळ दाखोवन आमी ती मागली। तितून आमचें कांय राजकारण नाशिल्लें, पूण तरी आसतना बीजेपीच्या अध्यक्ष आनी बीजेपीचे थोडे लिडर्स हांणी परत मस्ती करून धमकी आमकां दिली। म्हणजे जवळ जवळ त्यांच्या अध्यक्षान धमकी दिली म्हाका डायरेक्ट। थोड्यांनी फेसबुकाचेर धमकी दिली, आमच्या थोड्या भुरग्यांनी कंप्लेनी केल्ली तेजी। आमी ती सिरियस घेवना, कारण आमी तेज्या हेल्थाची काळजी केली आनी ताका आमी रेस्ट घे म्हणलें। आमचो सल्लो ना बीजेपीच्या लिडर्सांनी गोंयच्या लिडरांनी मानलें, ना केंद्रीय तेंगेल्या लिडरांनी मानलें, जावं तेजी जी कोटेरी आसा, ज्या थोडे लोक आसा ज्यांचें अस्तित्व म्हणल्यारूच मनोहर पर्रीकार, तेजी कोटेरी आसा, त्या कोटेरींनी ते आयकलां आनी त्या वयल्यान आमकां धमकी दिवपाक लागली। धमकी कित्याक? ताका रेस्ट घे म्हणलो, फूल टायम तेजे रेस्ट घे म्हणलो, दुसरो फूल टायम चीफ मिनिस्टर अपॉयंट कर म्हणलो, म्हणून आमकां धमकी। हांवें काय कांयच वायट करून सांगूं नाशिल्लें ताका। आयज जे तेजे हेल्थ जे दिसता आमकां आनी गोंयकारांक, त्या हे हेल्थाच्या सिट्युएशनाक पावपाक तेजी पयली म्हणजे जी कोटेरी जी आसा, जें अस्तित्व सोंपता, म्हणजे अस्तित्व ना जाता जेन्ना मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री कुशी सरता, तेजे थोडे लिडर्स राज्याचे आनी थोडे केंद्राचे लिडर्स हे ह्या घटनेक पूर्ण जबाबदार आसात। वॉट एवर द वॉट वे दे वॉन्ट टू रिएक्ट, वॉट दे डोंट वॉन्ट टू डिस्क्लोज, इट इज अप टू देयर फॅमिली। बट वेन द क्वेश्चन कम्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, it is not the prerogative of his family. He is the chief minister of Goa. गोयच्या जनतेचो मुख्यमंत्री, तो फॅमिलीचो मुख्यमंत्री नासता। आनी त्या खातीर आमी परत मागताले की ताका त्या पदमुक्त करचो, ज्या कारणान तो आपल्या हेल्थाचेर कॉन्सन्ट्रेट करता। तेन्ना तेजे कोणूच विचारपा नाशिल्लें, तेन्ना तो मुख्यमंत्री म्हणून आसता तेन्ना मनोहर पर्रीकारा बाबतींत कोणूच कांयच चर्चा सुद्दां करपा नाशिल्ले, कसलोच प्रश्न विचारपा नाशिल्ले, कांयच नाशिल्लें। तेजी प्रायवसी, तेजी सिक्रेसी सगळें आमी रिस्पेक्ट करपाक शकताले। पूण जेन्ना गोंयचो मुख्यमंत्री आसता तेन्ना आख्ख्या राज्याचो प्रश्न आसता आनी तो राज्याक रिप्रेझेंट करता। आनी चीफ मिनिस्टर इज अ कॉन्स्टिट्युशनल पोजिशन, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट। आमी फेब्रुवारी साकून, ज्या दिसा साकून गोंयचो मुख्यमंत्री बरो ना जालो, ताका लिलावतीक व्हेलो, तेजे नंतर जी मेजर डिसिजन आसा ती सगळी मेजर डिसिजन, वेदर इट इज तेगेली सिग्नेचर मारल्या काय तेणें ना, वेदर दॅट ओरल हेजेर कितें आसा, ओरल इन्स्ट्रक्शन ऑर ओरल अप्रुवल ऑफ द चीफ मिनिस्टर। आनी हांव आज तुमचे मार्फत जे ऑफिसर्स ही ओरल अप्रुवल आनी जी सिग्नेचर खरे मुख्यमंत्र्याचे नासतना जे डॉक्युमेंट आसा ते अप्रूव करीत जाल्यार तुम्ही कदाचित जेलीन वचपाची शक्यता आसतली। कारण जर तर सिग्नेचर मुख्यमंत्र्यान मारूकूच ना आनी ती तर फायल प्रोसेस जाता आनी थंय तर अप्रुवल दिली वयता
त्या खातीर आमी एक सरकारी सगळ्या नोकर वर्गाक शिटकावणी दितात की चीफ मिनिस्टराची सिग्नेचर हे सगळ्यांक खबर आसा कशी सिग्नेचर एक्झॅक्टली आसता ती. खंयचेच इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट्स तुमचे नजरेक येतात आनी तांचो कोण तरी सीएमाचो सेक्रेटरी जावं सीएमाचो OSD तुमकां फोन मारून जर प्रेशर हाडटा ते अप्रूव करपाक जाल्यार त्या तुमी दबावाक पडनाकात, कारण इट विल बी इल्लिगलिटीज आनी त्यो इल्लिगलिटी करपाक काँग्रेस पक्ष कदापि दिवपाना. जे गरज पडल्यार आमी ह्यो सगळ्यो रिव्यू करपाची मागणी कोर्टा कडेन सुद्दां करपाची आमी येवजण सुरू केल्ली आसा.